असं राहुल गांधीन एक कमेंट केल्ले मोदीचेर, त्या खातीर मोदीच्या हाचेर ते BJPन प्रोटेस्ट काडली आनी ते बोर्ड तुमचे वॅन्डलायज केले. पयली गजाल म्हटल्यार ही गजाल फट कळ्ळें न्हू. काँग्रेस पार्टीचे संस्कृतीन आसा की कोणाचे आवयचेर वा कोणाचे बापायचेर कमेंट करपाचें न्ही म्हणून, कळ्ळें न्हू. राहुल गांधी एक लिडर, ताणें आपल्या दोळ्या मुखार आपली आजी इंदिरा गांधीजीक मारून उडयलो लोकांनी, म्हणजे बापायक मारून उडयलो लोकांनी. ओके, ताका खबर आहा की कितलो सॅक्रिफायस तेणें केला ह्या देशा खातीर. तो हो स्टेटमेंट राहुल गांधीन दिवंकूच ना. काल जेंच्यांनी प्रोटेस्ट केला तांच्या लिडरांनी, आमदारांनी सुद्दां, खुबशे आमदार सुद्दां असले, हांव तांकां चॅलेंज करता की राहुल गांधीन असलो स्टेटमेंट दिला जाल्यार दाखयात म्हणून. स्टेटमेंटूच ना. तुम्ही सगळे सोशल मिडिया पळया, सगळे मिडिया पळया, सगळ्या कडेन मोबायल आहा, सगळ्या कडेन मोबायल आहा, सगळें इन्फॉर्मेशन रोखडें पावता. देर इज नो स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी. आतां हेंच्यांनी हो कित्याक केला? बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड. दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज राहुल गांधीजीन हांचेर एटॉम बॉम्ब फोडला म्हणून. खंयचो एटॉम बॉम्ब? वोट चोरीचो एटॉम बॉम्ब. वोट चोरी करून BJP सरकार करता म्हणून ह्या लोकांक कळपाक लागला, म्हणून हे फ्रस्ट्रेट जालेले आहा. एवरी स्टेट बाय स्टेट आतां लोक भायर सरताना सांगता की हांगा फेक वोटर्स आहा, इतले एक बिल्डिंग इतले वोटर्स जाला आनी हे वोट चोरी करून सरकार करता म्हणून. तो खंय तरी ते फ्रस्ट्रेट जालेले आहा. तांचे कांयच खबर ना तांकां कितें करपाचें कितें ना. ते कितें प्रोपेगंडा करता. आनी काल तेंच्यांनी येवन प्रोटेस्ट केला आनी इंक उडयला आमच्या बोर्डाचेर. सो पयलीं म्हटल्यार आमी निशेध करता दीस कावर्ड अटॅक. आनी ही नविदाद न्ही, कळ्ळें न्हू. हे नविदाद काय न्हू. ही जी RSS जी आहा आनी BJP आहा, हांचे रक्तान व्हायलन्स आहा, हांचे रक्तान व्हायलन्स आहा. कित्याक म्हणटा हांव? इंडिपेंडंट इंडियान पयलो टेररिस्ट कोण? फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधीजीक मारलेलो पयलो टेररिस्ट तो RSSचो. सो हेंचे रक्तान आहा व्हायलन्स. सो कांय नविदाद न्हू. हेजे पुलीस सुद्दां खूबदां तेंच्यांनी केलेले आहा आनी काल तेंच्यांनी इंक उडयल्ले आहा. अरे, काँग्रेस पार्टीचो इतिहास, काँग्रेस पार्टीचो कॉन्ट्रिब्युशन आनी काँग्रेस पार्टीचो इतिहास न्हू कोण मिटोवंक शकना. इंक मारले जाल्यार तांचो कॉन्ट्रिब्युशन आमचो आहा, आमचो अस्तित्व आहा, कोण मिटोवंक शकना. काँग्रेस पार्टी ह्या देशा खातीर, खास करून आमचे गोंया खातीर, रायट फ्रॉम लिबरेशन टू ओपिनियन पोल डे, मागीर आमचे स्टेट्यूट, मागीर ऑफिशियल लँग्वेज, हे काँग्रेस पार्टीन दिलेले आहा. जेन्ना ओपिनियन पोल दिला, समज आयची जी सरकार BJP सरकार समज तेन्ना सत्तेन आसपाची, जाल्यार हे प्रेशरान येवन, पॉलिटिकल प्रेशरान येवन आमचे गोंय आहा ते विकपाची कोणाक? महाराष्ट्राक. आनी आयज आमचो फक्त एक डिस्ट्रिक्ट उरपाचो. पूण दॅट वॉज द विजन ऑफ काँग्रेस पार्टी की आमचो आयज गोंय एक सेपरेट स्टेट जालो आनी आमकां एक स्टेट्यूट मेळला. सो अशे जायते सॅक्रिफायसीस आहा काँग्रेस पार्टीने देशा खातीर केला, रायट फ्रॉम इंडिपेंडन्स टू मेकिंग दीस मॉडल आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया अँड मेकिंग इंडिया फॉर टुमॉरो. आयज जे जे विकता भारतीय जनता पार्टी, हे कोणें केलेले आहा? हे काँग्रेस पार्टीन केलेले आहा. आनी हे समजता की इंक उडोवन, वॅन्डलायज करून, व्हायलन्स करून हे लोकांक, गोंयच्या लोकांक दिशाभूल करूंक शकता. पूण गोंयचे लोकांक कशें तांचे रक्तान व्हायलन्स आसा, तशेंच आमचे गोंयकाराच्या रक्तान, दर एक गोंयकाराच्या रक्तान युनिटी आहा, भाईचारा आहा. कितेंय केलें जाल्यार आमचे गोंयचे लोक डिवायड जावचे ना. तांचे डिव्हिसिव पॉलिटिक्सान आमचे गोंयचे लोक पडचे ना. आनी गोंयच्या लोकांक खबर आहा की हो स्टेटमेंट केन्ना करूंकूच ना राहुल गांधीन. आनी गोंयच्या लोकांक, देशाच्या लोकांक खबर आहा की वोट चोरी खातीर भारतीय जनता पार्टी कॉलॅप्स जालेली आहा आनी हेजे खातीर हे फ्रस्ट्रेट जालेले आहा. हेच आयज दिसता आमकां. आनी आनीक सांगूंक सोदता हांव, तुमी इंक मारात की जायते मारात, वी बिलॉंग अँड वी बिलीव इन गांधीज आयडियोलॉजी. कळ्ळें न्हू. तुमी कितलेंय कितें मारलें जाल्यार आमकां ते कांय फरक पडना, कित्याक ते तुमच्या रक्तान आहा. आमचे रक्तान आहा की सगळ्यांक वांगडा हाडपाक, आमचे रक्तान आहा सगळ्यांक युनायट करपाक आनी सगळ्यांक मोगान फुडें व्हरपा खातीर. हे आमची संस्कृतीच ना की कोणाचे आवयचेर आनी बापायचेर उलोवपाचें. हे संस्कृती तांची, कित्याक तांचे स्वताचे लिडर्स, पयलींचे लिडर्स हांव सांगूंक शकना. आमचे लिडराक सोनिया गांधीक विधवा आनी कितें कितें उलयताले आनी कितें कितें स्टेटमेंट दिला हांवें मिडिया मुखार सांगूंक शकना. हे तांचे लिडर आतां प्रायम मिनिस्टर जालेले आहा, आतां सेंट्रल मिनिस्टर जालेले आहा. ते कितें कितें उलयतात तुमकांच खबर आहा. पूण तांकां सोबता ते आनी तांचे संस्कृतीन आहा अशें उलोवपाचें. पूण आमचे संस्कृती अशें ना आनी आमी हेजे निशेध करता. कित्याक गोंयान पळयलां की काल जे फुटींगपणान तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केला विदावट एनी मोटीव वा विदावट एनी रिजन, बेश्टें करपाक जाय म्हणून केला. आनी त्या जे प्रोटेस्ट मॉबान
तांच्या मोबासूनच कोण तरी येवन तरी इंक लायला आसतलो आनी ही जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी पुलिसाची ती इन्व्हेस्टिगेट करपा खातीर. आमी वेवस्थीत टायमार आमी पुलीस कंप्लेनी करतले, बट आय वॉन्ट टू आस्क DGP एंड पुलीस, तुमी प्रॉम्प्टली एक्शन घेतले काय? की 5 मिनटां लागतले तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करपाक आनी धरपाक, कित्याक तो ग्रूप आयिल्लो BJPचो आनी प्रोटेस्ट केलो आनी तेंच्यांनीच इंक मारला तें खबर आसा सगळ्यांक, ते गोंयकारांक खबर आहा. हेतून काय प्रूफ करपाची गरज ना. आतां समज प्रूफ करूंकूच जाय ही जबाबदारी पुलिसांची आनी आमी टायमली मॅनरान आमी पुलीस कंप्लेनी करतले रिगार्डींग दीस एंड वी विल मेक शुअर की कोण जो आहा तो सापडूंक जाय. तुजे आतां व्हिडिओ व्हायरल जाता वॉश करतना कितें बॅनर कितें पळय आतां कितें आहा, आमची पार्टी वी हॅव रिच हिस्ट्री आनी आमचे पार्टीचेर हे कावड लोक येवन इंक मारूंक वयता. थंय आमचो काम की आमचो बोर्ड परतून साफ करपाक. सो आमी पास जाताले तेन्ना पयलें आमी की बोर्ड अजून इंक लागलेली आहा. सो आमी सगळे आमचे PCCचे ऑफीस आमचे स्टाफ बी घेवन क्लर्काक बी घेवन आमी साफ केलें. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदतां की तुमी कितलेंय इंक मारात कितेंय करात काय फरक पडना. आमची पार्टी जी आहा आनी आमची पार्टीची हिस्ट्री जी आहा ती लोकांक खबर आहा आनी गोंयकारांक खबर आहा. आमी पडकं आतां एवरीथींग इज ऑल इज ना दॅट इज सेपरेट इशू, डोंट इंटरफियर. आतां जालें सॉल्व जालें सर. ते मागीर उलोवपाचें, ते सेपरेट इशू. आयज कितें आहा, आयजचो मोटीव कितें आहा, अजेंडा कितें आहा की भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेट जाल्ली आहा. ओके, आनी हें दिसता आनी गोंयकारांक खबर आहा इंक उडोवपाक लागला. तुम्ही पळयतात GNH.